पंडित प्रभाकर च्यारी हे कवळेचे गोंयचे आमचे एक नामनेचे तबला गुरू म्हणपाक हरकत ना तांकां, ज्यांनी 1970 आणि 1980 आणि फुडें 90 म्हणजे 70, 80 आणि 90 ही 3 दशकां जी आशिल्ली, त्या 3 दशकांत गोंयांत जवळ जवळ एक 100 तरी भुरगे असे घडयले. म्हणजे तांकां म्हणटनाच आमी गोंयभर सगळे च्यारी मास्तर म्हणून म्हणटाले. आणि त्यांच्या स्मरणार्थ त्यांचे चिरंजीव पंडित रवी च्यारी यांनी आता येता त्या आयतारा दिसा 21 सप्टेंबर 2025 शेनवार आणि आयतार अशे 2 दीस एक सांगीतीक महोत्सव ह्या मिनेझीस ब्रगांझा हांगाच दवरलेलो आसा. ताचो उद्देश म्हत्वाचो जो कितें आसा तो रवी च्यारी तुमकां सांगतले. पयल्या दिसा पंडित योगराज नायक ह्यांच्या मेमरीन आमी करता, कारण कोविडान त्यांचे दुखद निधन जालें. तांणी खूब ऑल इंडिया रेडिओचेर तांचे सर्वीस आशिल्ली आनी हांगा रावून तांणी कांय विद्यार्थी तयार केल्या. तशेंच दर वर्सा बाबाच्या नांवान हांव जें करता, आमी सगळे मेळून शिश्य मंडळी बाबाचे आनी हांव कला अकॅडमी इंडो जॅज फ्युजन क्लासिकल कॉन्सर्ट्स केले आनी मुंबई केले, वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे गुजरात आनी पुणा. दर वर्सा प्रमाणे जेव्हा आमी हांगा करता तेन्ना काही कोविडमुळे गॅप पडलो आनी काही अडचणीमुळे कला अकॅडमीचे हॉल मेळूना. तातूंतल्यान मागीर त्यामुळे तो गॅप पडल्यामुळे आता ह्या वर्सा योग आयिल्लो आसा. तर ह्या शेनवार आनी आयतारा कार्यक्रम आसा, तातूंत स्थानीक खूब कलाकार आसात. बाबाचे शिश्य जे आसात, सिनियर स्टुडंट्स आसा, तांचें वादन आसा. तांणी कितें तरी खूब युनीक कितें बसयल्लें आसा. तो प्रोग्राम आयतार आसा. पयल्या दिसा मंजुश्री माटे तांचो डान्स आसा. मागीर योगराज भायले स्टुडंट्स आसा तांचें वादन आसा. मागीर प्रचला आमोणकर तांची भयण तांचें गाणें आसा. आनी मागीर हांव म्हाज्या शिश्यांक घेवन वाजयतलों. तबल्याक शुभ महाराज दिल्लीच्यान येवपाचे आसात. दुसऱ्या दिसा एक गोवा कॉलेज ऑफ युनिवर्सिटी म्युझीक तांच्यांनी एक खूब सुंदर कार्यक्रम बसयल्लो आसा, लयबंध. हो प्रोग्रामान सुरवात जातली. तेजे नंतर मागीर पल्लवी पाटील हांचें गायन आसा. मागीर डॉक्टर मनीषा कुलकर्णी हार्मोनियम सोलो. मागीर तबल्याचे जे स्टुडंट्स आसात बाबाचे, तातूंत कुमार बाबा वाजयतले, नितीन तुळजास नावेलकर, उल्हास वेलिंगकर, गितेश मांद्रेकर, डॉक्टर साई देशपांडे, अमित भोसले, डॉक्टर भटकुरसे यांचें एकत्रीत वादन आसा. ताचे नंतर मागीर पुण्यांतल्यान कृष्णा साळुंके यांचें एक शिवतांडव असो एक पखवाज आनी गायन घेवन कार्यक्रम जावपाचो आसा. आमी जो कार्यक्रम त्या दिसा आयतारा दिसा करतले, तातूंत मास्तरांच्या शिश्य परिवाराच्यो एक 3 जनरेशन्स आसा. हें ताचें वैशिश्ट्य आसा. म्हणजे आतां आमी गोंयांत नांव घेवचें म्हटलें जर आत्ताच्या हेतून जाल्यार पंडीत तुळशीदास नावेलकर, हू इज ऑलमोस्ट 78 years old. दुसरे आसात आमचे पंडीत उल्हास वेलिंगकर, हे जवळ जवळ 74 वर्सांचे आसा. हांव स्वता आसा, श्रीकुमार सरजितशी, म्हाज्या बरोबर डॉक्टर साई देशपांडे, म्हाज्या बरोबर तो अमित भोसले, मागीर डॉक्टर राजेश भटकुरसे, गितेश मांद्रेकर. ह्यो 3 जनरेशन्स आमी मास्तराचे शिश्य. हे आमी आमच्या जी कितें आमकां त्या वेळार मास्तरांनी मार्गदर्शन जालें, गुरू म्हणजे आमकां मास्तरांनी जें कितें आमचे कडल्यान आमच्या हातांतल्यान कला घडयली. कारण शिश्य हो कितें आसा, हो गुरूच्या माध्यमांतल्यान घडटा. शिश्य ओगीच तयार जायना. म्हणून पयलींचे जे काळ आशिल्लो त्या काळांत गुरूक मास्तर म्हणटाले हांगा गोंयांत. मास्तराचें म्हणजे मास्तर हें फक्त आमकां तबलें शिकयनाशिल्लो, तर तो तबल्या बरोबर आमी वागप कशें, सोसायटींत रावप कशें, अश्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां तो येता वता शिकयतालो. म्हणून आमी तांकां मास्तर म्हणटाले. आमकां गोंयच्यान बसीन तो बेळगांवा व्हर आनी खंय कोल्हापुरा व्हर अश्यो आमच्यो स्पर्धेक व्हरताले मास्तर आमकां. अशें भुरग्या सारकें पुत्रवत आमचेर ताणें प्रेम केल्लें. अशें आमचे जवळ जवळ आमी 3 जनरेशन्स आमच्या ह्या तबला वादनांतल्यान आमच्या मास्तराक आमी आमची एक स्वरसुमरांजली अशी म्हणपाक हरकत ना, ती आमी अर्पण करपाची थरयल्ली आसा. आनी तशे प्रयत्न आनी तशे यत्न आमी चालू केल्ले आसा. पंडीत रवी च्यारी हे आतां मुंबयत आसतात. हे मास्तरांचे सुपुत्र
आणि त्यांची सतार वादनातली जी एक ख्याती आसा ती तुम्ही नांवां व्हडलीं व्हडलीं आयकलीं आसतलीं. त्रिलोक गुरटू हे एक शोभा गुरटूचे चिरंजीव ते त्रिलोक गुरटू बरोबर पंडीत रविचारी यांनी फ्युजन केल्लें आसा. शिवमणी हो एक मोठो ड्रम आर्टिस्ट म्हणजे जगदविख्यात ड्रम आर्टिस्ट त्यांच्या बरोबर रविचारीचें फ्युजन आसा. पूण आमचे ते गोमंतकीय सुपुत्र आणि एक मास्तराच्या नांवान कितें तरी गोंयांत अशें सतत दर वर्सा घडत रावचें हो ह्याच्या फाटलो एक उद्देश आसा. आणि बरोबरूच योगीराज बोरकार जे आमच्यांत आज ना ते सतारिश्टूच आसात त्यांच्या स्मरणार्थ जावचें असो 2 दिसांचो सांगीत कार्यक्रम जास्तीत जास्त हो दुसरें एक तुमकां वैशिश्ट्य मास्तराचें सांगपाचें म्हणजे त्या वेळार म्हाका लक्षांत आसा 80च्या दशकांत मास्तर आमकां घेवन आणि आमकां म्हणजे फक्त तबला वादन न्ही त्या वेळार विवेकानंद सोसायटी म्हणून जुंता हावसांत एक आमची सांगीतीक शिक्षण देणारी सगळी संस्था तातूंत करंदीकर मास्तर इंडियन क्लासिकल म्युझीक शिकयताले, मांद्रेकर बाई म्हणून कथक शिकयताल्यो आणि मास्तर तबला शिकयताले. सो ह्या सगळ्यांचो एक कार्यक्रम बसोवन स्वरांजली म्हणून आमी कार्यक्रम गोंयचे जवळ जवळ काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत आमी कार्यक्रम केल्ले आसा. ते सगळे क्लासिकल नाशिल्ले इतले क्लासिकल आज जे आतां 8-8 दिसांनी क्लासिकल म्युजिका जातात अशें सगळें त्यांनी आमकां मास्तरांनी घडोवन हाडले. तो एक आमचो प्रयत्न आसा. आणि वेगळे त्यांनी 24 तास तो एक यज्ञ नंदादीप जसो एक कन्सेप्ट नंदादीपाचो की आमी एकदां तेल घातलें की ती तेलाची वात 24 तास पेटत रावता. तो कन्सेप्ट दवरून 24 तास सतत ते गाणें वादन अशें चालू रावचें. त्या कार्यक्रमाचें पुनरुज्जीवन डॉक्टर राजेश भटकुरसेन फुडें सरून 5 वर्सां पयलीं केल्लेंय बी आसा आतां. तोय बी आतां दर वर्सा जाता कार्यक्रम. सो तुमच्या सगळ्या वृत्तपत्राच्या माध्यमांतल्यान इलेक्ट्रॉनीक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सगळ्या गोंयच्या ह्या संगीत क्षेत्रांतल्या लोकांक एक हाक आसा की त्यांनी शेनवार आनी आयतार दोनूय दीस ह्या कार्यक्रमाक येवचें. जशें हांवें आमच्या मास्तराचें सांगलें तशें कृष्णा साळुंके हे सुरेशदादा तळवलकर पंडीत सुरेशदादा तळवलकर यांचे शिष्य त्या कृष्णा साळुंके कडेन आज जवळ जवळ 100 ते 150 भुरगे पकावत शिकतात. आणि सुरेशदादा यांनी गेल्या वर्सा गुरुपुजनाच्या एका कार्यक्रमात जाहीर केलें, युट्यूबार तुम्ही पळोवंक शकतात जाल्यार, म्हाज्या हातूंत पदराचें कांय घातिल्लें ना, की सुरेशदादान म्हणिल्लें की हे जे तुज्या कडेन शिकतायत ते सगळेच कृष्णा आहे, इतले ते सगळे तयार वाजयतात. सो कृष्णा साळुंकेक जशें तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक त्या कार्यक्रमाक या म्हणटा, तुमकां म्हाजी आग्रह आसा, तुमकां पत्रकाराक, तुमी पत्रकार बंधू जे आसा तुमी त्या कृष्णा साळुंकेचो कार्यक्रम आयकुपाक मुद्दम या. I am 100% sure that you will enjoy that entire program of Krishnadada Salunke. लेट 1970s आणि 18th म्हणजे त्यांना क्लासिकल प्रोग्राम म्हणजे गोंयांत परंपरा जी आसा कीर्तन भजन आणि संगीत नाटकां ह्या हातून हांव तसो वाडलेलो आसा. बाबा म्हाका सायकलीर घेवन वताले की हांगा भजनांक नाटकांक किंवा कीर्तनांक दत्तदास घाटबुवा, रायलकर बुवा, सुंदरबुवा मराठे आणि कराडकर बुवा तेन्ना बोरये बी. सो तातूंतल्यान क्लासिकल प्रोग्राम बाबांनी आणि तेन्ना करंदीकर सर आणि पूर्ण जे गोंयांत स्वरांजलीच्या माध्यमातून जे सुरू केलें क्लासिकल कॉन्सर्ट, तातूंत सितार सोलो, हार्मोनियम सोलो, डान्स, हेमा सरदेसाय, निशा निगळे आणि बाळकृष्ण केळकर आणि संजय बर्णे, कुमार असे सगळे संदीप सजगिरी असो प्रोग्राम त्यांना सगळे कडेन जातालो. आणि हो क्लासिकल जी परंपरा तेन्नाची सुरवात केली ती अजुनूय फुडें आतां हे सगळे जाणां खूब जाणां आतां क्लासीस सुरू जाल्या ते रुजयतात हांगासर आतां, पूण तातूंतल्यान आनीक वाडची तातूंतल्यान जशें मुंबय प्रत्येक आठवड्यान कार्यक्रम आसता तशें हांगा अजून अभिजात भारतीय शास्त्रीय संगीताची जी परंपरा अजून हांगा वाडची होय बी तातूंतलो एक हेतू आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.